आमकां जेजून हे भाशेन आपलें जिवीत नवें जिवीत हे भाशेन घडोवन हाडलां, पूण आमी ताका आजुनूय वळखना, ताका आजुनूय आमी जशे भाशेन ताणें आमकां शिकोवन दिल्ली आसा ते भाशेन ताचे सोबे आमी जियेना. देवान आमकां सगळ्या जाणांक कृपा दिल्या ताका वळखोवच्याक. तो आमचे सोबे सदांच येता, तरेतरेन येता. आमी जी कोण क्रिस्तांव आसा आमचे सोबे अदीक जबाबदारी आसा जे आमी जियेता ते खोलायेन जिवच्याक. पयली सुवातेर बावतिस्मा वरवीं आमकां फुंकें देण दिलां, मूळ पातकांतली आमकां सुटोवन ताच्या कृपेन आमचें जिवीत सारच्याक. सोंपेपणी आमच्यान पातका विण जिवंक जाता. कशें? साक्रामेंतांतल्यान कुमसाराक गेली, आमची सगळीं पातकां ताका सांगली, तो रोखडेच ते नपयत कोत्ता, पुसून काडटा आनी आमकां ताचे कृपेन नवें जिवीत ताचे सोबे जशे भाशेन त्या त्या वेळार त्या त्या काळात त्या त्या स्थितीन आमचे सगळें घडोवंक जाय ते भाशेन तो घडोवन हाडटा. पूण आमचें मन थिंचोर ना, आमची मनाची वाड जावंक ना. आमी थिंचोरूच फारोन आसा भुरगींच थान. आमची वाड जावंक जाय आनी ही कृपा तो आमकां दिता. आनी मिसाक आयली म्हणटच आमी नियाळ कोत्ता ताच्या उतराचेर, पूण हे भाशेन तो जावंक जाय न्हय. कितें तरी आमचे सोबें बदल जावंकूच जाय. ताका तर आमी अणभवलो जाल्यार आमच्यान केन्नाच आदले भाशेन रावंक जायना. 2 दिसा आमी अदीक संपूर्णयेन जियेतले. तो आमकां दाखयतलो, कित्याक तो जावन आसा सोत. ताणेंच आमकां सांगलां म्हज्या बापाय सारकें तुमी संपूर्ण जावंक जाय, पूण कशी जातल्या ताचे वरवीं. आमचे वस्तुकी जायना, ताचे वरवीं जाता. तो ताका जितली आमी आजीर जावन आमचें जिवीत जियेता तेन्ना हें सगळें आमचें जिवीत बदलोंक लागता.